जुआंवाचें पयलें पत्र 5 संवसाराचेर आमचें जैत. जीं कोण जेजू क्रिस्त म्हूण भावार्थान मानून घेतात तीं देवातावन जल्मल्यांत, आनी जीं कोण बापाचो मोग करतात तीं ताच्या भुरग्यांचोय मोग करतात. आमी देवाचो मोग करतांव आनी ताच्यो आज्ञा पाळटांव जाल्यार दुबावा विरेत आमी देवाच्या भुरग्यांचोय मोग करतांव म्हूण आमकां कळोन येता. कारण देवाचो मोग करप म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळप, आनी ताच्यो आज्ञा जड न्हय, कित्याक जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत? जेजू देवाचो पूत म्हूण भावार्थ दवरतात तींच. जेजू विशीं देवाची गोवायकी आनी सासणीक जिवीत. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं तो आयलो. उदकाचेच वरवीं न्हय, तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी पवित्र आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा: आत्मो, उदक आनी रगत. आनी ह्या तिगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेतांव, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्ली आसा. जीं कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरतात तांचे सोवें ही देवाची गोवायकी आसा. जीं कोण भावार्थ तेविनात तीं देवाक फटकिरो करून सोदतात, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता वरवीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी: देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां, आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत आसा. ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशाक जिवीतूय ना. तांचे सोवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरला. हें तुमी जाणो जावचे खातीर हें सगळें हांवें तुमकां बरयलां. पुरवोना. पूर्ण विस्वासाचें मागणें. कितेंय आमी देवाचे कुशे पोरमोणें ताचे लागीं मागून तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण विस्वास आसा. आनी जर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणाव, तर जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. जीं कोण आपलो भाव वो भयण मरणांत रिगोवन दवरिनात तसलें पातक करता म्हूण पळयतीत, तांणी त्या भावा वो भयणी खातीर प्रार्थना करचें, आनी अशें तांचे वरवीं त्या भावाक वो भयणीक नव्यान सांगता: मरणांत रिगोवन दवरिनात तसलें पातक करतल्यांक जिवीत मेळटलें. मरणांत रिगोवन दवरतात तसलें पातक आसा, असलें पातक करतल्यां खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण सगळीं पातकां मरणांत रिगोवन दवरतात तसलीं न्हय. पत्रांचो आटाप. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगून दवरता, आनी नश्ट्यांक तांचेर हात घालूंक कसलीच पदवी ना. हें आमी जाणाव. आमी देवाचीं आनी आख्खो संवसार नश्ट्यांच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणाव. आनिकूय आमी जाणाव: देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां विवेक दिला. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवातावन पयस रावूंक चतराय दवरात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.